राती म्हापशाच्या KTC नव्या बस स्टँडाचेर म्हापसा पुलिसांनी एक नार्कोटिक रेड कंडक्ट केली। SDPO सतीश सोडणकर तसेच PI निखिल पालेकर यांच्या मार्गदर्शनात PSI यशवंत मांद्रेकर तसेच PSI अजय धुरी व बाबलो परब हांची जी पुलिस टीम जी आशिल्ली तसेच पुलिस कॉन्स्टेबल राजेश कानोळकर व तसेच प्रकाश पोलेकर व तांची जी पुराय टीम जी आशिल्ली हांच्यांनी काल राती KTC बस स्टँडाचेर जी नार्कोटिक रेड कंडक्ट केल्ली आसा त्या ती रेड कंडक्ट करता आसतना 5 जणां आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा आणि तांकां अरेस्ट करून म्हापसा पुलिस स्टेशनाचेर हाडलेले आसा। ह्या 5 अक्युजांक कडल्यान 10 kg परस चड जे गांजा जे आसा हेंचे कडल्यान जप्त केल्ले आसा जेचो कॉस्ट आसा 1 लाखाहून चड। आणि आयज ह्या अक्युजांक जेंची नांवां आसा रोहित शर्मा तसोच चंद्रकुमार शर्मा आणि इम्तिया अन्सारी हे तिगूय झारखंड हांगासरले, तर विजय प्रदीप वळवयकर आणि परशुराम लमाणी हे 2 जाण कामुल्ले हांगासर रावपी। या 5 जणांका आयज म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आणि तांकां 8 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी।